तुका वंदन नमन करूं तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या ट्रेझा फेर्नांडीस दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटींत मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या शार्लेट गोम्स हिच्या आत्म्या पासत देवान तिकाय सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आयज बावार्थाची ड्युटी भेटयता बाल्बेना फेर्नांडीस आनी फामील आनी मारिया फेर्नांडीस आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता. इग्रेजा सायमन आफोन्सो, पेंटा विली दा कोस्ता, दाबोली जोझफ रॉड्रिगीस, आसोय दोंगरी आझीर फेर्नांडीस, आल्तो दाबोली एलेक्स कुलासो, बिहायंड एनएसडी आल्बर्ट एंड कॅथरीन गोम्स, रेजिना मुंदी एल्टन डिसोजा, आल्तो चिकाली नीता फेर्नांडीस ह्या कुटुंबाचेर सायबीणमायेचे मजतीन आशिर्वाद पडूंक आनी ही भेट तांकां फळादीक जावंक तांचे पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत आनी संवसाराची शांती पासत देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमचे देवापाची आनी आमचे सुमेज क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. आयज भाग्योन पावलूची चीट तिमोथीक अशें म्हणटा ना म्हणो जा बी एग्जाम्पल टू अदर्स. तुज्या उतरान आनी तुज्या जिवितान उतर आनी जिवीत विणा बांदू दुसऱ्यांक दिसती पडटा ना म्हणो जाता वो वायट देख जाता. जिवीत जायते पावटी व्हडलो शर्मा आमचो उतरावन जिवीत आमचो व्हडलो शर्मा आनी पावलू ताका सांगता. तर आमी आमचें जिवीत सुदारूंक बरें ना जाल्यार आनी देवाचे कुशे प्रमाणे जावपाक हें देणें आमकां हे मिसांत मागुया. आनी हे मिसान आमकां फावत वावटम्याचे खातीर सुरवातीकूच देवाचे फुड्यांत आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मां चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून जायती पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदां दाखवा मरीक देवतान भोगता तुमकां भाव भयणींनो त्या खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थना. भोव दयाळ बापा, तिरिजा तुजे दिवेच्या मरणाच्या दिसाचो आमी आयज उगडास करता. तुजे मीतमेन नासले काकुतीन तिका वेंगोय म्हणजे भक्तां संगाती सासणाय सूख फाव कर. आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेत राजभोग चलयता सासणाच्या सासणा.
भागिवंत पावलून तिमोथाक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या, तुमी तोडणे पिरायेचो म्हणून कोणेच तुजी बेपरवा करूं न्हय, पूण तूं तुज्या उलोवपान तशें चालीन मोगाचें भावार्थाची आनी निर्मळपणाची भावार्थ्यांक बरी देख दी. हांव हे सोर दीस रात मेहनतीन लोकांक पवित्र पुस्तकांतलें वाचप कर आनी उपदेश आनी शिकवण दी. जे कृपेचे देणे तुजे सोवे आसा आनी संदेश दिवन दोन वडिलांनी तुजेर हात दवरून तुका दिला ताची बेसारमाय करूं नाका. ह्या वस्तू विशीं नियाल कर, तांचो अभ्यास करीत राव आनी तुजी प्रगट सगल्या लोकांक उक्ती दिश्टी पडटली. कितें कोत्ताय आनी कितें शिकयताय ताची गोट बरी चोत्राय दवर आनी दोरीतूच राव. अशें करून तुजी आनी तुजें उतर आयकतल्यांची सोडवण तूं जोडटलोय. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उचली ओडती. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उचली ओडती. आपूण कोत्ता ते सगल्यांत तो नितीवंत आनी विस्वाशी. सगळे ताचे कायदे विस्वाशीपणाचे सासणाच्या सासणांक थारायलोले, प्रमाणीकपणा आनी स्वता प्रमाणे मांडून हाडलोले. जबाब सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उचली ओडती. आपले पोरजेक तो सुटका दिता, आपलो करार सासणांक स्थापून दिता. पवित्र ओचीत ताचें नांव. जबाब सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उचली ओडती. सर्वेस्पराची भोक्ती जानबायेची सुरवात. देवाची भोक्ती करून जियेतात ती सगलीं शाणी. ताची वाखाणणी तोखटात नितेकाली. जबाब सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उचली ओडती. उद्गार कोश्टतालोनो तुमी बार वायटतालोनो तुमी मोजेशी येयात सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. फारिजियांतल्या कोण एकल्यान आपणांगेर जेवणाक ये म्हूण जेजू लागीं मागलें आनी फारिजियांगेर वचून तो जेवणाक बसलो. ते गांवांत वायट नांवाची एक बायल आसली. तो फारिजियागेर जेवणाक बसला म्हूण आयकून ती चंद्राकांती आयदनान पोलमोडीत तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयाशी फाटल्यान रावन आपले दुकानी ताचे पांय धुवंक लागली आनी आपल्या केंसांनी ती पुसून ताचो मोग घेवन ताका तेल लायत आसली. ताका जेवणाक आपयल्लो तो फारिजियो हें पळोवन आपल्या मनान अशें म्हणूंक लागलो, हो प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपण आफुट्टा ती कोण, कसली बायल ती तो जाण आसतलो आसलो. कित्याक ती पातकीण. परतीपाळ करून जेजून ताका म्हणलें, सिमांव, हांवें तुका कितें एक सांगचें आसा. आनी ताणें म्हणलें, सांग गुरुजी. एका सावकाराक 2 रिणकारी आसले. एकलो 500 दिनार देवा आसलो आनी दुसरो 50.
फारीक करूंक ताका तांक नासली देखून ताणें दोगांयकूय रीण बोगशिलें. म्हणटच दोगांतले कोणाक ताचो अदीक उपकार आसतलो? सिमान जाप दिवन म्हळें, अदीक बोगशिला ताका अशें म्हाका दिसता. आनी ताणें सांगलें, सारकेंच सांगलें. आनी बायले वाटेन ओडोन ताणें सिमाक म्हळें, तुवें बायलेक पळयलें न्हय, हांव तुमगेर आयलां आनी म्हजे पांय धुवंक तुवें उदक दिलें नाय. पूण इणें आपल्या दुकानी म्हजे पांय धुले आनी आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हजो उमांग घेतलो ना, पूण ही आयल्या ते मेरेन म्हजे पांयाचो उमांग घेवनूच आसा. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल घालें नाय. इणें पुरमूड हाडून म्हज्या पांयांक लायलो. देखून हांव तुका सांगतां, हिचीं जायतीं पातकां बोगसलीं अशें म्हणून हिचो व्हड मोग दाखोवन दिता. जाका थोडें बोगशिलां तो थोडो मोग दाखयता. आनी बराबर जेवणाक बसले ते आपणा भितर म्हणूंक लागले, पातकां पासून लेगीत बोगशिता तो कोण? आनी ताणें बायलेक म्हळें, तुजे बाळटा वरी तुका तारण मेळ्ळें, शांतीन वच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. फारिझेव एक जोमो जेजुच्या आदीं 150 वर्सां आदीं घडलोलो कायदे पाडपाचो. हे कायदे आहात, दामानामेत आहात ते आनी कितले कायदे जाले, 600 कायदे जाले. तर हे कायदे पाळटात ना पाळटात ते चॅक करपी फारिझियांचो पुक्स भिणान बांदून. आनी सगळे फारिझेव जेजूचेर वायट नासले, सगळे थोडे बरे आसले ताका. आनी तांतलो एकलो आयज जेजूक जेवणाक आपयता, आपणागेर जेवणाक आपयता. आनी जेजू हें आपोण हें मानून घेता. आनी जेवणाक बसलो तेन्ना भिणान बांदू एक बायल आयली, वायट नांवाची बायल, नांव नासलें तिका, पातखीण. आनी पातखीण जेजूशी आयली आनी येवन आपणाच्या गांत जेवणाक बसला तें आयकून चंद्रकांत आयिल्ल्या बुरमोडी तेल घेवन ताचे पांयाशी फाटल्यान रावन आपल्या दुकानी ताचे पांय धुवंक लागले. दुकानी पांय धुवंक लागले. आपले केंसांनी ते पुसूंक ताचो उमांग घेवन ताका तेल लायत आसले. केंस काजार जावच्या आदीं तुज्यान पिसळून धरूंक जाताले, पूण काजार जाले म्हणटच केंस बांदूंक जाय आसले. भिणान एका चेवडान बायलेन काजार जाले म्हणटच केंस बांदूंक जाय आसले, सोडूंक केन्नाच जायनासले. पूण तिणें सोडले आनी सोडून जेचे पांय पुसूंक लागली. दुकां पांयाचेर पडटालीं तीं दुकां पुसूंक लागलीं आपणाच्या केंसांनी. आनी हो पुरमोड घाल्लो जेजू. आनी तेन्ना फारिझेव जेवणाक आपयल्लो तो म्हणटा, ही एक पातखीण आनी आपणा हात लायता फुट्टा, ती कोण ती गमलेली जाल्यार तो कोचो नासलो. हांवें जेजूक गमलें, तुज्या मनांत कितें चलता तें जेजूक गमलें. ताणें म्हणूंक ना कोणाक, पूण जेजूक गमलें. आनी जेजून म्हळें, तुका कितें सांगचें आसा सिमा, हांवें तुका कितें सांगचें आसा. आनी ताणें म्हळें, सांग गुरुजी, सांग गुरुजी. आनी एका सावकाराक 2 रिंकाळे आसले, एकलो 85 आनी एकलो 50. आनी दोगांय लागीं बोगसूंक जायना आहलें, दोगांय लागीं फारीक करूंक जायना आहलें. त्या पासत दुनियान दोगांयकूय बोगशिले. आनी दोगांय मदें कोणाक चड उपकार आसतलो जेजू विचारता जाल्यार कोणाक चड उपकार आसतलो? जाका चड बोगशिला ताका चड उपकार. म्हणटच हे बायलेन इतलें केलें कित्याक तिका चड बोगशिलां.
तुवें दाखयलां भक्षणाची तुका गरज ना, तुका कोणें बक्षिलां? तुवें दाखयलां भक्षण गरज ना. कित्याक जेन्ना एक सोयरो येता तेन्ना सोयऱ्याक भितर घेता आसतना एक खांदाचे भुजाचेर हात धरून ताचो उमाव घेवंक जाय आसलो, येवकार सनिमान. दुसरें उपरांत चडसो लोक मोचे घालिनासलो, सँडल्स, वाणो सँडल्स, म्हणजे रस्ते धुळांनी भरलेले पांय जाताले. आनी भितर सरता तेन्ना दोनयान आपणाच्या सोयऱ्याक उदक दिवंक जाय आसलें पांय धुवपाक. आनी तिसरें पुरमोड घालूंक जाय आसलो, माथ्याक पुरमोड घालूंक जाय आसलो. 3 वस्तू करूंक जाय आसल्यो. तांतली एकूय वस्तू हें करूंक ना. पूण ही बायल येयल्या तेन्ना सावन रडटा, दुकांनी जे दुकां म्हज्या पांयाचेर पडटात, केंसांनी पुसता आनी म्हाका पुरमोड घायलो, चड प्रेसाचो पुरमोड. हें दाखयता की तिजो उपकार हांवें इतलें तिका बक्षिलां. तर बिणान बांदू, हें दाखयता सगळीं तिजी पातकां बक्षिलें अशें म्हूण हांव व्हड मोग दाखोवन दिता. जाका थोडें बक्षिलां थोडो मोग दाखयता, आनी तुका चड बक्षिलां तो मोग घालता. आनी जेन्ना हें म्हणलें तेन्ना थोडे म्हणूंक लागले, हो पातकां बसून बक्षिता तो कोण? तर बायलेक सांगलें, जे बाडता वरवीं तुजी पातां बक्षिलीं, शांतीन वच. तर कन्या भयणान बांद आमी कोत्ता. आनी जेजू ह्या संवसारांत आयलो आमकां काकूट दाखोवपाक, सगळें आमकां काकूट दाखोवपाक. आनी आमी काकूद्यान आमच्या सगळें दाखयली म्हूण, कित्याक थोडे पातकी आहात, थोडे चड पातकी आहात, आनी हे प्रमाणे देव आमची काकूट दाखयता. हांवें मागता ते प्रमाणे देवालय सायबा आमची पातकां बोगोस, आनी हें आमकां दाखयता चड बक्षिलां तो चड मोग दाखयता, थोडें बक्षिलां तो थोडो मोग दाखयता. तर हें देवाची काकूट आमी चाकुया भयणांत बांदू आनी देवा लागीं काकूट मागून देवा कारकां दिवया. गाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C42 पेज नंबर 45. C42. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुर्विदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्परा तेरेजा दुयेच्या मरणाच्या वार्षिक दिसा तुका वमतां.
ते फारीकपणाच्यान वाकाणणेच्या योजना वरवीं तुजें बलिदान बराबर सासना तुका वाकाणूंक दयाळपणी तिका व्हर. ही आमची कालती मागणी मानून घे क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. ओय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा सर काडे आनी सरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलो नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलो. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्वींचो सगलो दलबार तुजे थंय महिमा वाकाणटात. तांचे सांगात आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडे आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश मोरांक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेज परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासली कोराचें रगत. पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत वारोतेलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरा. भावार्थाचो गूढ परगटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनः जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणाराक आमची बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. जे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केलें तुका आमी तुका दिन वाचता. आनी जेज कुळार गो शिवतेल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. क्रीत भाशेन ट्रेजा आमच्या भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेकाय जाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान उदार बापा सर्व वंदन वैभव तुका सासनांच्या सासनाक. आमेन. देवान आमकां जाय तें बक्षिलें आनी देव म्हणटा जे मापान तूं बक्षिता ते मापान देव दुसऱ्यांक बक्षिता ते मापान देव तुका बक्षितलो. हें सदांच आमचें सगळें आसपाक आगोट, दुसऱ्याक बक्षूंक आगोट, पूण देव आमकां बक्षिता. नाल्यार आमची पातकां बक्षनात, आमी दुसऱ्यांक बक्षिना जाल्यार. तर ह्या कारणाक लागून पूण आमी दुसऱ्याक बक्षूंक हें देणें मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत आसा तशी सत्रांत जावं. तुजो दिसपरो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. आमची पातकां बगोस आनी आमकां तोंडे पडूं नाका, वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतले आमकां निवार. दयाकण जिवितां सवस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक कांय बरवांशान अतिरिक्तांव. तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सुरा कातांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाड ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूंच तिका एकोडान सांबाळ. जशें ता राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मैमोगान आमी शांती. देवाचे शेळये संस्वाचे पापातले आमची काकूट. देवाचे शेळये संस्वाचे पापातले आमची काकूट. देवाचे शेळये संस्वाचे पापातले आमकां शांती दी. हो जेजू ह्या शेळी संवसाराचें पाप काडटी. ह्या शेळीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्याक वेदनेचे भितरेचे म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कालसांनी घेताना आमी गायन घेवया D40 पेज नंबर 69 D40. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Amen.
प्रिचे बापा तेरेजा दुये खातीर भेटयल्लें बलिदान आनी आमची मागणी दयेन मानून घे. तुजे काकुतीन तिची पातकांची सर कोतां 2 काळ म्हळ्यार मागता क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ते शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार शेवटाक आमी गायन घेवया. E3 पेज नंबर 74 8वो आनी 9वो श्लोक. जेसूक प्रितवे दालोय देखून ताच्या गोश्टा मोलदा खातीर बापा